महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीन एकठांय येवन भाजपाच्या विरोधात सरकार घडयल्या उपरांत शिवसेनेचो खासदार संजय रावतान गोंयांत राजकारणांत बेगीनच बदल जातलो अशें वक्तव्य करून राजकीय मळार खवदळ घातला. गोंयांत प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसा. तातूंतले कांय आमदार मंत्र्याचेर बेजार आसात हें खरें आसा, पूण ते भाजप सोडटले काय ना होय प्रश्न आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार गोंयची वेंचणूक जातकच काँग्रेसीक सत्ते कडल्यान पयस करून भाजपचें सरकार घडयल्ल्यान गोंय प्रदेश काँग्रेस आनी गोंय फॉरवर्ड अध्यक्ष सरदेसाय मदीं वाद चालू आसात. ते एकठांय येतले काय ना होवूय प्रश्न आसा. इतलें आसुनूय आमी सगळे एक आसात. गोंयांत सत्तेचेर आशिल्लें भाजप सरकार घट्ट आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न भाजप आनी गोंय सरकार करता. हालींच भाजपाच्या गोंय प्रदेश अध्यक्षान पत्रकार परिशद घेवन सरकार घट्ट आसा हें दाखोवन दिलें. कांय मंत्र्यांनी आपलें मत उक्तावन प्रमोद सावंताक तेंको आशिल्ल्याचें जाहीर केलां. शेनवारा मंत्री फिलीप नेरी आनी आमदार बेंजामीन सिल्वान एकठांय पत्रकार परिशद मडगांव घेवन सरकार घट्ट आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र दिलां. हे परिशदेक आमदार विल्फ्रेड देसाय येवपाचो आशिल्लो, मात तो येरादारीन शिरकल्ल्यान पावूंक शकलो ना खंय. तितून अशें जाता की सरकार केस घडलो फक्त आमदार आसल्यारूच जर तशें थांबत तितून एक दुबाव निर्माण जालो की आमी फाल्यां 10 जाण गेल्ले BJP ते परत येता काय कित्याक टोटल 18 जाण जाता. सो ते कोण फिलीप नेरी आसा तितून परत बाबाशन आहा तितून परत क्लेफास आसा कोण आसा सगळी आमचे मना लोकांची थोडी हें जाली कितें चलता. सो आमी एक शास्त्रीचे BJPचे मिनिस्टर म्हणून आमकां एक जबाबदारी आसा क्लॅरिफाय करपाक. आमचे बाबाशन आसा ते पावल ना आयज ते येवपा आशिल्ले पूण ट्रॅफीक जाम ओल्ड गोवा गेल्ले ते आमचे क्लेफास बाबा आहा. सो आमी दिसलें की आयज असो टायम येयलो इट इज बेटर टू क्लॅरिफाय अशें ओगी रावप म्हणजे आमच्या मनान कितें आसा तें सांगपाक. सो हांव सांगूंक सोदतां की आमी जेन्ना डिसिजन घेयलें तें कलेक्टीव डिसिजन म्हणून हांव रिपीट करतां की आमी BJP सरकारांत या कित्याक एक नवी नेतृत्व एक नवी लिडरशीप BJPन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान. इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स इन डॉक्टर प्रमोद सावंत that he will see that to deliver the goods which we are expecting from this government. Being part of government, I have full confidence and faith and trust with this chief minister that he will do good development in terms of achievement like aspiration needs जी गोंयकारांची आहा तो फुलफील करपाक शकता अशें आमचें कॉन्फिडन्स आहा. आनी कसलो दुबावच ना की गोंया राज्यांत आनीक चेंजीस जातल्यो गोंया राज्यांत आनीक सरकार निर्माण जावपाक शकता. देर इज नो स्कोप, देर इज नो वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट गव्हर्मेंट when all MLAs are together under the leadership of Dr. प्रमोद सावंत. दुसरें हांव सांगूंक सोदतां की गोंयांचें राज आमी खुशी चयलां सरकारान घडपाक आमी पार्टिसिपेट जाले एज अ फिलीप नेरी. बट गोवा कॅनॉट बी a political testing laboratory for the people who are ambitious to form the government. हे म्हाका एक सिग्नल दिवपाक शकता. I can tell the Shiv Sena leadership that they cannot think that Goa is the political laboratory to test their various methods or their miracles or their dreams. So very difficult because we have our own self-respect being Goans. Goans are wise, Goans are intelligent, and that's why there is no way of destabilizing this government. We believe that we will achieve what we are supposed to achieve under the leadership of Dr. Pramod Sawant. आयज आमी स्पेशल एक प्रेस एशनो उलोवपा येयले आमगे स्पेशली सालसेट आमी ओन्ली 3 MLA आमी BJP मर्ज जाले. आमगे लिडर म्हणून आमगे फिलीप नेरी हेज आसराकार तो मिनिस्टर आसा आनी आमकां फूल फेथ आसा आमगे CM प्रमोद सावंत जी लिडरशीप ताका मेळ्ळ्या
आमगेलो तेका फूल तेको उरलें दी रिमेनींग 2.5 year लेस तें तो कंटिन्यू करतले एज ए CM आनी आमी तेजे बरो फूल आसाय कित्याक तेणें कितें एश्युरन्स दिलोलें आमकां आमगे डेवलपमेंट जें डेवलपमेंट एस्पेशली हांव म्हगे सांगोता कुंकोळे जेन्ना म्हगे सगळें ब्लॉक केलोलें ह्या मनशांनी जेन्ना ह्या मनीस म्हणटाले गोवा फॉरवर्डाचे जे हो गोवोरमेंट बरो चलता आनी जेन्ना तांकां ड्रॉप केलो म्हणटरी आतां हो पाडे जालो गोवोरमेंटू BJPचो हें विचार सोदिता त्या लिडराक आनी जेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और महाराष्ट्रा म्हणटाले शिवसेना महाराष्ट्रा म्हणटाले आतां महाराष्ट्रा हाडून मज करून कोता ही शिवसेना हाडून ही तेंगे सपनां ती सपनां उरपाची हें केन्ना जावपाना आनी आमी गोंयकार जे आज BJP आमी मज जाले डेवलपमेंट करपाक आमगे कॉन्स्टिट्युन्सी आनी हांव फूल एश्युरन्स आसा द लिडरशीप ऑफ आवर CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हो केन्ना आमकां दुखी करपाना कित्याक तें जें डेवलपमेंट उतर दिलोलें आमी करपाक ऑलरेडी आज रोडाचें आमगेले फंड्स ना तरी आसतना तेणें 3 crore खुर्च्यांनी हाडून तेणें सँक्शन केलें आनी ही आमी क्रिसमसा पयलीं जें आमगेलें टेंडर जालें ती ऑर्डर मेळून आमगे हॉटमिक्सा काम जरूर जातलें तो दुबाव ना आनी तेच भाशेन जे हे आतां गोवोरमेंट उडयता गोवोरमेंट हें म्हाका कळना आमचे कडेन 27 MLA आसा 27 प्लस 3 जाण आमगे इंडिपेंडंट दुसरे MLA आमी सपोर्ट कोताय खंयच गोवोरमेंट पडटा ते बेश्टे सपना ते आसतले गोवोरमेंट उडयता कोण हें करता तें दिसना काय गोंयकार आनी गोंयकारपण कितें म्हणटा तें लोकांनी चोयलें हिंगा आनी कितें केलें तें पावरां आसतना जेन्ना त्या पावरां आसता तेन्ना बरें आसलेलें आनी जेन्ना पावर ना म्हणटरी आतां हें जालें BJP पाडे जाली सो आमगेलो फूल सपोर्ट आमगे CMाक प्रमोद सावंताक आनी आमी जे 10 MLA जॉयन जाले विथ द लिडरशीप ऑफ 10 आमगेलो बाबू तेजे आदराखाल आनी आमगे प्रिलिमिनरी एक्सपिरियन्स MLA आनी मिनिस्टर तेजे आसराखाल आमी सदांच आमी 10 जाण ते केन्ना आमी हें करपाक ते सदां आमकां सपोर्ट आसतलो आनी जें कितें रुमत गेला ते सगळें आमी तेजे कांय हें कोनाय जें काम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तें आमी तेज्या आदारान आमी पूर्ण करतले